संतोषां सोम्या मंदिरां जमल्या गीतां मधुर तुका हरसिता आमचेर तुवें बोतल्या सर्देन्या पासून अर्गा भेटयता दिलवाशी काळजा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त आमी देवाचो पयलो प्रमुख मोग करीसय संसार आसूं न्हय वा दुसऱ्या कोणा आसूं न्हय म्हणल्यार शिकोवणो आमकां तो दिता जायते फावटी आमच्या जिवितांत त्या निजा देवाक सांडून दुसऱ्याक सर प्रमुख स्थान आमी दिवन आसूंक पुरो आमी केली सर पातकां त्याच देवा मुखार आमी हाडुया बोगसाणे आमी मागया नितळ आनी निर्मळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया आमी केल्ल्या सर पातकांक दूख धरून सांगात आमी मागया हांव पातकी सगळ्यार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो जमनी अवसारून सांगता मनान चिंतून तुणान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या वस्तूक घेवन सुद्दां संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया सोमिया Krista kaklutkar Krista kaklutkar Somiya kaklutkar Somiya kaklutkar प्रार्थुया ससनाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा पवित्र स्थानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गींचे जिवीत तुवें आमकां दिलाय आनी तुजे मुखार आमकां प्रामाणीक करून अमर जीण जोडूंक आमकां तांक दिलाय तुज्या आदारणांत संपूर्ण महिमेक आमी पावशें कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येत आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन दर मुदताची कृत्य पुस्तकांतले वाचप तो वळ पावलो दरबेग आनी उपरांत लिस्तारियाक पावलो थंय तिमोथी नांवाचो एक शिस आसलो ताची आवय जुदेकुळ्याची ती आतां भावार्थीन पूण तसो बापूय एक ग्रेक लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले सर भाव तिमोथी भोव सोड मानतेले देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलान म्हण जालें पूण तसो बापूय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सर जुदेवांक कळीत आसलें देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनात केली उपरांत शहर आनी शहर ते भोंवून वेत आसतना जेरुजालेमान दर मुदतांनी आनी मालगडांनी घेतिल्ल्या थारावा विशयन भावांक ते कळीत करतले आनी ते पाळिजे म्हणून तांकां सांगतले अशें तो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान तीर जायत आनी संख्यान चडत आयलो ते प्रिजिया आनी गलास्तिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले कित्याक आसिया प्रांत्यान देवाचें उतार परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आड व्हरलें मिसियाचे गडी सर्तीन येवन पावताच तांणी बिथिनिया प्रांत्यान प्रवेश जावन प्रयत्न केलें
पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासून मिसियाचे गडी सस्तल्यान पाश्चात जावन ते त्रोआसा गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें. मासेदोनियाकार एकलो उबो रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थना म्हणटलो, तूं मासेदोनियांक ये आनी आमकां कुमोग कर. हें दर्शन ताणें देखतच तिनच्या लोकांक सुवार्ता प्रगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासेदोनियांक बायसन वचून आमी तयार जाल्या. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. संतोषान सोमयाक जय जय म्हूण हे प्रतये. संतोषान सोमयाक जय जय म्हूण हे पृथ्वीये. संतोषान सोमयाक जय जय म्हूण हे पृथ्वीये. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. संतोषान सोमयाक जय जय म्हूण हे पृथ्वीये. सर्वेस्वर देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो लोक, ताच्या हिनाचो शेळयो. संतोषान सोमयाक जय जय म्हूण हे पृथ्वीये. आमचो सर्वेस्वर कितलो बरो. ताची कृपा युगा युगांतराक. ताचे विश्वासीपण संततीचे संततेक बाळटा. संतोषान सोमयाक जय जय म्हूण हे पृथ्वीये. Alleluia, 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 alleluia. क्रिस्त सांगता, जर तुम्ही जिवान जाल्यार तर सर्गींच्या वस्तूंक तुम्ही आत्रेगून रावा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्या वेळी जेजून आपल्याशी सांग म्हणलें, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयलें ताणें म्हजो द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावन आसल्या जाल्यार संवसार तुमकां आपणाचेच लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय, हांवें तुमकां विंचून काडल्या देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साकर आपल्या दनिया प्रास व्हरतो न्हय म्हूण हांवें तुमकां सांगलां, ताचो उगडास दवरा. ताणें म्हाका दग दिलां जाल्यार तुमकांय तें दग दितलें. म्हज्या उतराक ताणें पाळो दिलो जाल्यार तुमच्या उतराकी ते पाळो दितले. तुमी म्हजे देखून हें सर तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका पाटयल्ल्याक ते वळखनात. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जर तर आयच्या दोना वाचपांचेर एक नदर आमी मारली तर आमी पळोवंक शकता पयल्या वाचपांत हरी एक निर्धार इगर स्मता व पवित्र सभा सुरवेली पवित्र सभा घेता एक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान नांतर जेजू क्रिस्तान दिल्लो तो निर्धार. आनी ह्या निमती आमी पळयता पयल्या वाचपांत इगर स्मता वाडता सडता आनी अशेंच जेजूचेर पातयेवचो त्या लोकांचो संख्य वाडूनच वेता. पूण सवाल
आमी विचारूंक जाय सबार पावटी इतलें सर बरी कामां कोणें केलीं इतली सर बरी कामां आपोस्तालांनी केलीं गी वा सुरविल्ल्या इगर्ज मातयेन इतले कश्ट आसून जाल्यार खंयच्या रितीन इगर्ज माता ही वाडता सबार पावटी आमची चिंता जावन आसा कितें सर बरें जावन आसा तें आमी आमच्या सक्तेन आमी करता पूण आयचे पयले वाचप आमकां शिकयता मनशाच्या सक्तेन न्ही बागार देवाच्या सक्तेन सर बदलावण जाता आनी अशें देवाचें उतर पाडल्यार मात्र बरेंपणूक जाता म्हणल्यार पयले वाचप आमकां शिकयता दुसऱ्या वचपांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त आमकां सांगता संवसार तुमकां आयकुचो ना संवसार तुमकां कितें स्थानमान दिवचो ना कित्याक ताणें म्हाकाय ताणें दिवंक ना तर जेजू क्रिस्त सांगता म्हजी उतरां तुमी पालो दिल्यार त्या प्रमाणे तुमी चियेल्यार मात्र सर बरेंपण तुमकां जातलें तर मोगाच्या भावांनी भयणी जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत एक सवाल विचारूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव जियेता गी वा देवाचे उतार म्हज्या जिवितांत खंयच्याय मापान काम करता गी जायते फावटी आमी आमचेच तस्तकी आमचें बोळ वर्तें म्हणून आमी चिंता आमच्या बोळा निमती आमच्या ज्ञाना निमती सर आमी करूंक शकता म्हणल्यार चिंता आमी सबार फावटी आटयता पूण देवाक तो फावो तो मान दिनासतना वा देवाच्या उतराक फावो तो मान दिना जाल्यार आमच्या जिवितांत बरेंपण जावंक असाध्य तर मोगाच्या बाबांनी भयणी हे मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना त्याच देवा लागीं मागया ताज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी तशेंच ताज्या उतराक फावो तो स्थानमान दिवन आनी देवाचेंच उतार आमच्या जिवितांत रास करचें भाग आम्हा सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया काणिको ये बापा भेटैता वस्तु का स्वीकार कर ये बापा उज्या वैना संगी भेटैता ही देणी मानून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदोदारा देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हण मागात तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयस विचारतवाक सर्वस्वर मानून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या देवा तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळपणे मानून घे तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर उकाळी आमी तुका वाकडूंक फावो हो खंय दोनी तिसोनी आमच्या फैदी आसो पूण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्तनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांची बली जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताज्या परम यज्ञान आपल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो यासाक करीत
वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर उदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचके तुकांचे जय, सर्वेस्वराचे नावे येता तकाचे, उंचके तुकांचे जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हीद आनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परे जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी ससणे कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनः जीवनपण आमी पकडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरण आसतना पुन्हा जिवंतपण आसा आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवूंड आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडन रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रेतेचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जगी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव मणीचे कोत कर. तांकां आनी येशू गतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमच्या देवाचे म्हाका संगती भगिवान तुजो निश्कळपती भगिवान धर्मता आनी सर कडेन तुका मारल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संगाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देर्गेवर म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेला मुक्षता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दे, पूण ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी.
सर्गींचे बागान आमच्या सोडून राजा क्रिस्ताचे येणे बरोवशनांतले एकल्याक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजोडकी पृथ्वीनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना समय जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा सुमी जेजो क्रिस्त देवाची शिडी संसाराचे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव Unto जीवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकाणान पोसो आत्मिकतान बागोसो हिकमात आसरो मोजो जेजू गोया बोल्या दी तू जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका जेजू गोया बोल्या दी तू जीवित म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तू पाव म्हाका प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा दयाळायन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळायन आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताज्या पुना जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरीत सांबाळ जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन
कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भाग्यवंती देवाचे माये, आम्ही तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून वाकणताव. आपणाक सुचारण दसी म्हणून लेखल्या तुका. देवान तुझ्या एका पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुझ्या पुतान कुर्सारूम काढताना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडियार मोठवशांनी तुका तांची आवय आणि शारोतीन म्हणून बांधून घेतली. गरजे आकांत वेळार ताणी तुका कार्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैविक माये, कोण ना तुझे परी बळे माये, कथनातले अंकारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमका ये दर्या सुकरा म्हण परतले आणि तू तांकां पावली. आता तुझ्या तुझे सशी आम्ही येता आणि आमचे सर करचो तुझ्या मारिफात जेजू मुखार आम्ही दवरता. आमची सर कसकी गरजो मोरया मुखान देवा ते आम्ही दवरया. उगडास कर ए बहुदयाळी अंकारी मोरये, तुझ्या आश्रयाक दवरलो, तुझो आधार मागलो, तुझे मध्यस्थीके सोदलो. कोणपणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातकेणीन दैर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ही अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुज्या काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. मोरये मायेतोन मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक देवाक आमी अर्गां दिवया. ए भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिता. व्हड्या पातयेणीन तुजे बेतरीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सौरगर्सांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवंक आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता. तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां खूब कर म्हूण मागता. तुजे आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या गोंड्या मुच्या नमन तुका बरवशामच्या माय मोयण्याचे धुलो प्राणी चरणा तुझ्या लागता माये लाभाशेक आमकां देणे आत्मोराचे पापाविणे परतून आमी पडनाशे आंच्या सारकी जिंजीशे माय मोयण्याचे धुलो प्राणी चरणा तुझ्या लागता माये मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरियेक आशीर्वाद दी आमकां बगीन कुसाची कृपेन आमकां आमच्या दुआ आमच्या दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.